एका फाटल्यान एक जेजुनाचे सुवार्थेंत उलोवचें उतर वा वाक्य घुसपडी कारण जायत वा समजूंक सलीस जायत म्हणून दैर पावना. जेजूची बासस आज विशेष दिसता. आवय बापूय भाऊ भयणी संगी संबंध बरो करूंक जाय म्हणचे वाजबी आतां तांच्याकी चड म्हजो मोग कर म्हणून जेजून म्हणचें वे. हांच्याकी चड जेजूचो मोग करिनासली शिसपणाक अयोग्य म्हणटा म्हूण जेजू. संबंधाच्या तुटोवपा विशीं जेजू बिलकुल उलयना तें आमी समजूंक जाय. जेजून मातेवाच्या सुवार्थेंत विशेष करून दोंगरावयल्या प्रसंगांत संबंधां विशीं आपली शिकवण दिल्या. हे शिकवणे प्रकार आपले संबंध रुपीत करिनासली जेजू प्रकार शिसपणाक अयोग्य जातात. हे वरवीं वा जेजूची शिकवण पाळलेल्या वरवीं लागशिल्ल्या संबंधांकी नवी दिशा मेळटा. क्रिस्तांवान प्रेरीत जायनासलेली आवय बापूय भाऊ भयणी संगी शिसाचो संबंध कसो नवो जायत. क्रिस्त संगी संबंध बिलकुल तुटणांत बगार ते नवे जातात. सुवार्थेचे नदरेन संबंध जोडताना पोरणे संबंध होगडायले परी दिसतीत पूण जेजू संगी सर्व संबंध नवसारतात. सगळे आयचे सुवार्थेंत मुजे वरणी म्हाका स्वागत म्हजो पाटलावदार देखून असली उतरां सुवार्थेचो वस्तू खंय आसा तें दाखयतात. शिसपण संपूर्ण क्रिस्ता केंद्रीत जिवीत जिवंक उलो दिता. शिसपण जेजू थंय जेजू खातीर आनी जेजू वरवीं जियेल्लें मिसावान भरलेलें जिवीत जाता. जेजूचो पाटलावदार जावन जियोवचें जिवीत जायते रितींनी आनी संवसारी नदरेन होगडायलेलें जिवीत म्हूण दिसत पूण तें जेजू खातीर नवीकृत जाल्लें झरयलेलें आनी वापरलेलें जाताना तें वाटायलेलें आनी प्रतिफळाचें जिवीत जाता. सवाल इतलेंच, हांव जेजूचो जालां म्हणटा तर तातूंत म्हज्या संबंधांनी आनी मिसावांत आनी सेवेंत जाल्लें नवें जावं कितें?